फाटी म्हाका 2 टायम MLA कॅन्डिडेट केलो. आयज नांव आहा तें म्हाजें MG खातीरूच आनी MG पार्टीक हांव केन्ना विसरूंक शकना. ते आयज गोंयाभर दवरून दिल्ली पर्यंत नांव आहा म्हाजें. MGनूच म्हाका एक क्रेडीट दिलां आनी हांव MG सोडच्या पयलीं दिपक दवाकरा कडेन प्रेजिडंट आसलो ताका सांगून थंय क्लियर करून परमिशन घेवन आप पार्टीक जॉयन जाता म्हणून सांगून भायर सरलो आनी तेणी म्हाका परमिशन दिलें. तितून कांय ना. आनी म्हाजे वर्कर सगळे वर्कर टोटल म्हणटाले की आप पार्टी गोंयाक जाय कित्याक दिल्ली इतले डेव्हलपमेंट केला. स्कूल, कॉलेजीस, रोड, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी 300 युनिट फ्री. सो हे जर आमकां गोंयाक बेनिफीट जाता जाल्यार आमचे गोंयचे जनतेकूच बेनिफीट जातले. त्या खातीर हांवें हें डिसिजन म्हाज्या वर्करा वांगडा जावन घेतला आनी हांव काल केंद्रीय जी कडेन दिल्ली CM कडेन सगळे डिस्कस केले खुबशे पॉयंट आनी तेणी सरान सांगला म्हाका 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ते बीन हांव क्लियर करतलो. मॅक्सिमम आप पार्टीक गोंयान फूल मेजॉरिटी हाडपाक ट्राय करतलो आनी म्हाज्या कॉन्टेक्टान कालच्यान खुबशे नवीन कॅन्डिडेट जे विनींग आहा ते कॉन्टेक्टान येयल्या जेन्ना हांव जॉयन जालो आनी कालच्यान म्हाजे दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन मोर दॅन 1000 मॅसेज आनी कॉल येयल्या म्हाका रायट टायम रायट डिसिजन. आनी म्हाका दिसता की आमी दाबोलीन ह्यूज मार्जिनान हे सीट काडटले आपा खातीर आनी केजरीवाल जी वेरी सून गोंयान येवपाचो आहा तेन्ना हांव म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी ताका विजिटीक वतलो.